हांव मधुसूदन सामंत, विलेज पंचायत तांबोसे मोबुगवे पंचायत सदस्य. आज आमकां खरोखरच बांदा ही बॉर्डर पत्रादेवी आणि महाराष्ट्र एक लागीं आसा. आज जर आमी पळयले जाल्यार आत्ताच एक 10-15 मिनटां पयलीं बांद्या वचून आयले, तर अशी परिस्थिती आसा की आज संपूर्ण बाजारपेठ जी आसा ती कंप्लीट बंद केलेली आसा. आज हो कोरोनाचो जो प्रादुर्भाव आसा तो खरोच महाराष्ट्र किंवा सिंधुदुर्गात एक खरोखरच हेणी धरलेलो आसा की जेणे करून जास्तीत जास्त संसर्ग जावं नये आणि लोकांक मरणापासून रोखूंक जाय. पण आज जर पळयले तर आजपासून 10 दीस पूर्णपणे आज बांदा हे बंद आसा. आम्ही आत्ताच वयताले, फक्त मेडिकल स्टोर सोडून आज जी दुधाची सुद्धा जी लोकांची गरजेची सोय आसा ती सकाळी 8 पर्यंत चालू रावतली अशें म्हाका म्हायती प्रमाणे कळ्ळें. पण त्याच्या विरोधात आमच्या गोंयच्या बाबतीत जर विचार केलो तर आज आम्ही पत्रादेवी चेक नाक्यार प्रवीण आर्लेकर साहेब आसा, त्याचप्रमाणे आमचो उपसरपंच सुबोध महाले आसा. ह्या बाबतीत अजिबात आमच्या गोंयच्या राज्याक काय पडलेलें नासा. आयज जर पळयले जाल्यार आज आमचे बरे 25-30 वयातले तरुण वर्ग आज कोरोनाचो संसर्ग जावन मरण आयिल्ले आसा. बरीच फॅमिली 1-2 असे घराघरातले हे जाल्लेले आसा आणि हळूहळू हो जो हे आसा कोरोनाचो संसर्ग हो पेडणे तालुक्यात पूर्णपणे आज पावलेलो आसा आणि हेची खबरदारी आमच्या सरकाराक अजिबात ना. आज पळोवंक जर गेले तर खरी गरज आसा की लॉकडावन घालून थर्मल चेकिंग जावपाची गरज आसा. पण असे कोणतेही गोष्टी न करता हे राजरोसपणे सगळे उघडपणे चालू आसा. आणि फाल्यां आमच्या हळूहळू आमच्या पंचायत क्षेत्रात सुद्धा ही गरज आसा की लॉकडावन घालपाची. बरेच लोक हांगासून महाराष्ट्रातून गोंयांत येतात, कर्नाटकातसून गोंयांत येतात, पण कोणाची थर्मल चेकिंग जायना किंवा कोणाची कसल्याच बाबतीत चेकिंग जायना. आज हो आमचो चेकपोस्ट आसा थंय खंयच्याच प्रकारची चेकिंग जायना. खंयच्याच प्रकारची आरोग्य यंत्रणेचो सुद्धा एक बूथ ना जेणे करून बाबा कोण तरी येता थर्मल चेकिंग करतलो जावं कितें मास आसा काय ना. हे राजरोसपणे सगळे ओपन चल्लेले आसा. निश्चितपणे हेच्यार आमच्या गोंय सरकारान सिंधुदुर्ग ज्या बाबतीत हे कडक कारवाई करता त्या बाबतीत अशीच निदान 80 ते 90% तरी करपाची गरज आसा आणि त्याच्यातून आमच्या जनतेक कोरोनापासून वाचवण्याची गरज आसा. धन्यवाद. कोरोनाची महामारी जी जगात पसरल्या त्याच बरोबर आमच्या भारत देशाने हाहाकार माजला. त्याचोच भाग गोंयानूय दिश्टी पडटा. आमकां गोंयान आयज ऑक्सिजनाचो तुटवडो आसा. गोंयचो मुख्यमंत्री आयज ऑक्सिजन मॅनेज करपाक बिजी आसा आणि ही जी बाउंड्रीची जबाबदारी आसा ती घेवपाक हांगासर कोण जबाबदार व्यक्ती दिश्टी पडना. लोकप्रतिनिधी कमी पडटा. ह्या राज्याचो जो आमचो आमदार आसा तो उपमुख्यमंत्री म्हणून आसा, पण उपमुख्यमंत्री खंय काम करता, तो डान्सूच करता काय कामूय करता काय खबर ना. आयज हे ट्रक चालू आसात, हे मोपा एअरपोर्टाचे लायनी वयले ट्रक चलतात हांगासर. मोपा एअरपोर्टाचेर सगळे हे मजूर लोक आसात ते पळय अशे भोंवतात. हे पळय हांगासर कोणी थर्मल चेकिंग पासून जायना. एटलिस्ट एक थर्मल चेकिंग तरी जावपाक जाय आसलेलें. कोण येता वयता तेंची खंय तरी नोंद दवरपाक जाय आसलेली. पेडणे तालुका आयज बेवारस जाल्लो आसा, वाऱ्यार सोडलेलो आसा पेडणेचो तालुको. हेका जबाबदार कोण? आयज हांव पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर येयल्लो आसा आनी हांवें आयज हांगासर पळयलें जाल्यार हांव पळोवन शॉक जालो. हांगासर कोणाकूच चॅकिंग ना. महाराष्ट्राच्यो गाडयो येता, कर्नाटकाच्यो गाडयो येता. हे सरकारान कितें केलां? हे कितें करता सरकार? हो लोकांच्या जिवाचेर कित्याक खेळटा? हांगासरलो आमदार, स्थानीक आमदार आहा पळय, तेणी हें घेवंक जाय आसली न्हू हांगासर. कित्याक हांगासर कितें चल्लां तें येवन पळोवंक जाय आसलें न्हू. घरा बसून तुका सगल्यो खबरो कळटल्यो. तेणी स्वता हांगासर पांयान येवन दोळ्यांनी आपल्या पळोवचें हांगासर कितें चल्लां तें. लोकांक हांगासर बेश्टेच सोडटात. हांगासर कर्नाटकाचे कडेन कोणाकूय एकट्याकूय चॅकिंग करिना. हें कितें चल्लां तुमचें? आनी हांगासर आयज आतां ही कोरोनाची महामारी चालू आनी हेतून तुमी लोकांच्या जिवाचेर खेळटात. हांगासर लोकांक ऑक्सिजन ना. हांगासर लोक बेडी ना लोकांक हांगासर हॉस्पिटलांनी. आनी हे कितें तुमी चलयल्यात? आनीक लोकांक तुमी त्रासान घालतात हांगासर. हे जाता तितले म्हाका दिसता CMान जाता तितले हे हांगासर बॉर्डरी ह्यो बंद करून उडोवच्यो जाता तितले बेगीन. आनी हांव एका डेप्युटी CMाक सांगता, आमचो बाबू आसगांवकाराक सांगता, हे जाता तितले बेगीन तेणी हांगा येवचें. त्या घरा बसून थिंगा डान्स करून जावचें ना हांगासर. ते घरा बसून डान्स करताय जाल्यार तूं ते हेजे पदा वयलो देंवचो आनी घरा बसून डान्सूच करूंक रावचो.
हांगासर लोकांक हांगासर पेडणेकारांक हांगासर हांगा कसलीच सुविधा करून दवरलेली ना तुवें. आयज कोरोनाक लागून लोक कितले जाण मरतात हांगासर. तांकां लागून कितें केलां तुवें हांगासर. हॉस्पिटलांनी गेल्यार हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन ना, हॉस्पिटलांनी गेल्यार मेडिसन ना लोकांक हांगासर मडगांव वयचें पडटा, पणजे वयचें पडटा. तुज्यांनी तितली ताकद ना तुज्यांनी हांगासर एक कोवीड सेंटर घालपाक हांगासर पेडणेकारांक लागून. आनी तूं कितें म्हणून करूंक सोदताय तर पेडणेकारांक लागून.